देशा वांगडा गोंयांतय गांधी जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। महात्मा गांधीजींचे महान विचार फुडें घेवन वचपाची गरज आयज आमकां आसा। गोंयाक जर कचरो मुक्त करतले जाल्यार दर एकल्याक शपथ घेवपाची गरज आसा, तेन्नाच आमी कचरो मुक्त जावपाक शकता म्हूण मुखेलमंत्री उलयलो। पोरण्या गोंया महात्मा गांधीजीच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओपले उपरांत उलयलो। गांधीजींचे एक दोन तीन मुख्य जे विचार आशिल्ले ते जर आमी अंमलान हाडूंक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमकां गांधीजी समजले अशें म्हाका दिसतलें। गांधीजी सदांच म्हणटाले अज्ञान अशिक्षिता ही सगळ्यांत व्हडलो धोको ह्या देशाक आसा। जर लोक ज्ञानी जाले जाल्यार ते अनेक बाकीच्या गजालीचेर कंट्रोल मेळटले तांचो एक शिकवण म्हणजे स्वच्छतेची। स्वच्छतेच्या शिकवणीन आयज मुद्दाम हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की आमकां अनेकदा अशी संवय जाल्या की गार्बेज जो आसा तो म्हज्या घरान नाका, तो रस्त्यार उडय, आणि त्यामुळे गार्बेजीचेर जर आमी स्वच्छतेचेर आमी जर स्वच्छतेच्या बाबतीत यश प्राप्त करतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलो सगळ्यांत सोपो उपाय आसा तो म्हणजे स्वता गार्बेज कमी निर्माण करप। प्रचंड गार्बेज जो प्रश्न आयज जाला तो म्हाका दिसता एक प्लास्टिकामुळे, आणि प्रत्येकान जर एक शपथ घेतली स्वता कडेन की आपूण प्लास्टिकाच्या खंयच्याच गजालीचो वापर करचो ना जाल्यार गार्बेजीचो अर्दो प्रश्न भायले भायर सुट्टलो। दुसरी एक गजाल सदांच म्हाका खटकता, ज्या मनशान आराम हराम म्हणलो आनी ज्या मनशान वर्क इज गॉडलिनेस असो नारो दिलो, ताज्या जन्मदिसा आमी सुटयो घेतात। हांव सुटी रद्द करपी म्हणून कॉन्ट्रोवर्सी करूंक सोदिना, पण म्हाका दिसता वॉलंटरिली सगळ्यांनी ह्या दिसा स्वच्छतेच्या मोहिमेन तरी कमीत कमी कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें, म्हणजे कमीत कमी एक वेगळ्या प्रकारचे काम प्रत्येक जाण करून गांधीजीक खरी आर्ग्या दितले, खरी श्रद्धांजली व्यक्त करतले अशी आयज हांव अपेक्षा बाळगता। आमी जेन्ना जेन्ना खंयच्याय महान मनशा विशीं उलयतात तेन्ना तेन्ना आमच्या तोंडार महात्मा गांधीचें नांव पयलीं येता। फक्त भारतानूच न्हय तर जगभर महात्मा गांधी ह्या नांवा बद्दल, ह्या महान मनशा बद्दल एक आदर, प्रेम आनी आपुलकी आसा। सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गान चलत तांणी देशान लोकजागृती केली, स्वातंत्र्याची भावना लोकां मदीं रुजयली। ह्याच महान मनशाच्या कुशल नेतृत्वान आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें। आज गांधीचें स्मरण करतना आमी सगळी जाती धर्माचो वंटी कुशीक काडून सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गान चलुया। तशेंच गांधीचो नितळसाणीचो उद्देश मुखार व्हरपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उल्लेख तेंको दिवन स्वच्छ भारत नितळ गोंय ह्या संकल्पान साकार करूया। ह्या वेळार लाल बहादूर शास्त्रीजींच्या फोटवाक हार घालून आर्गां ओपलीं।